31 ऑगस्टासावन विधानसभा अधिवेशन जावपाचें आसा ते फाटभुंयेचेर सरकारान म्हत्वाची बिलां हाडल्या. आयच्या कॅबिनेटाक फक्त आमी जी बिलां इंट्रोड्यूस करतले ते आनी जे ऑर्डिनन्स काडलेले ते हे सगळी जी आसली तीच फक्त पास जाल्या. ती असेंब्लीक ऑलरेडी येतली. एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बीन म्हणून एडवोकेट प्रोटेक्शन बिलूय बी ऑलरेडी आयच्या कॅबिनेटात आसले. वेगवेगळी बिलां आसली. धर्मांतरणा आड एक म्हत्वाचें बिल हाडलां. बिल अशें कॅबिनेटान द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफूल कन्वर्जन ऑफ रिलिजियस बिल 2026 ह्या ड्राफ्ट बिलाक मान्यताय दिल्या. फट म्हायती दिवप, बळजबरी, दबाव, हायस दाखोवन वा लग्नाच्या माध्यमांतल्यान धर्मांतरण करपाचेर बंदी घालपाची तरतूद आसा. अशें बेकायदेशीर धर्मांतरण रोखप आनी ताचे संबंधीत बाबींचो निकाल लावप हो ह्या बिलाचो उद्देश आसा. ह्या विधेयकात सरकाराक कायद्याच्या तरतुदीची अंमलबजावणी करतना उद्भवपी अडचणी पयस करपा खातीर आवश्यक आदेश काडपाक अधिकार आसतलो. जर खंयचीय व्यक्ती आपल्या आदल्या धर्माक परत प्रवेश करूंक सोदता जाल्यार ते खातीर धर्मांतरण मानून घेवचें ना. धर्मांतरण करूंक जापसालदार मनशाक 3 ते 10 वर्सां मेरेन कैद आनी किमान 50,000 दंड करपाची तरतूद आसा. पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, दिव्यांग, मनोरुग्ण, बायल वा SC/ST असली जाल्यार आरोप्यांक 5 ते 14 वर्सां मेरेन कैद आनी किमान 1 लाख दंड. सामूहिक धर्मांतरण प्रकरणात जापसालदार आसपी मनशाक 7 ते 14 वर्सां मेरेन कैद आनी किमान 5 लाखांच्या दंडाची शिक्षा जावंक शकता. बेकायदेशीर धर्मांतरण करपा खातीर विदेशी संस्था वा खंयच्याय बेकायदेशीर संस्थेकडच्यान पयसो वा आर्थीक मजत स्विकारपी मनशाक 7 ते 14 वर्सां मेरेन कैद आनी किमान 10 लाख मेरेन दंड करपाची तरतूद आसा. धर्मांतरण करपाच्या उद्देशान कोणाकूय धमकी दिवप, मारहाण करप, बळाचो वापर करप, लग्न करप वा लग्नाचे हायस दाखोवप, धर्मांतरणाच्या नांवाखाला मानवी तस्करी करप, मनशाक 14 वर्सां ते जन्मठेप आनी दंडाची शिक्षा जावं शकता. ह्या कायद्यात पिडितांक लुकसाण भरपाई दिवपाची तरतूद आसा. आरोपी व्यक्तीकडच्यान वसूल केल्ल्या दंडांतल्यान पिडितांक भरपाई दिवंक शकतात. ह्या भरपाईची रक्कम 5 लाखां मेरेन आसूं येता. सरकारान आदवोगादांचेर जावपी हल्ल्या आड संरक्षण बिल हाडलां. कॅबिनेटात द गोवा एडव्होकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2026 बिलाक मान्यताय दिली. देशभर आदवोगादां विरोधात हिंसाचार, धमकावप आनी छळाची प्रकरणां मुखार येतात. फॉल्स इम्प्लिकेशनाची प्रकरणां वाडल्यात. आदवोगादांची सुरक्षितता आनी संरक्षण सुनिश्चित करपा खातीर सरकारान नवो कायदो हाडला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.